येरादारीचे नेम मोडटल्या खातीर संसदेन मंजूर केल्ल्या दंडाची रक्कम गुजरात सरकारान व्हडा प्रमाणात कमी केल्या आनी आतां गोंय सरकारूय गुजरातच्या मार्गान वचपाक सोदता. येरादारीच्या नेमाच्या बाबतीत तडजोडी स्विकाराचो ना अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्यान सांगलां. कायदे खरसाणेन पाळटले अशें तांचें म्हणणें. केंद्र सरकारान पास केल्ल्या वाहन येरादारी कायद्यांत येरादारीचे नेम मोडप्या खातीर दंडाची तरतूद केल्या. पूण गुजरात सरकारान हो आंकडो बरोच कमी केला. ते फाटभुंयेर येरादारी मंत्री उलयतालो. फकत हे नेम फुडल्या वर्सा जानेवारीच्यान लागू जातले अशें ताणें सांगलें. Sir, this issue of these traffic fines has been reverberating all over, not only in the state, in the country also. Now Gujarat has reduced the number of the amount of fines in some cases. So what is the Goa government doing? The Central Motor Vehicles Act has been amended. We are supposed to follow the Central Act in letter and spirit. But I want to say one thing, that there are two parts to this. One is in certain sections of violations we have no power, like drunken driving, driving without license. Whatever the increase in fine that has been levied by the Central Act, we will have to go by that. Whereas there are other offences wherein we have the leverage to reduce the quantum of fine that is being imposed on our traffic violators or people using the roads. We will be doing it and adopting a sort of model which will not be too harsh to the people of Goa. At the same time, I want traffic discipline. I want total discipline on the roads. Somebody cannot get drunk and put other people's life at risk. He is like a bomb waiting to burst. He's totally drunk and he goes and smashes a few other people on the bike and even other motor vehicles. Naturally, he is like a bomb. He is out to kill others. This cannot be tolerated. But at the same time, if you are going to fine people so heavily for merely not wearing a helmet, which of course I recommend very strongly, they should wear a helmet to protect their life. But such violations, we can slightly reduce the quantum of fine. If you are going to be a traffic violator, you will have to pay through your nose. You will have to pay very heavily. We will not compromise discipline that you have to observe by observing the traffic rules and coming on the road. This is something what we are going to educate the people. Implementing the central rules, it will happen only, I think, in the new year. That is at least my assessment as a member of the cabinet. I will also discuss this further with my Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and take a final call. गुजरातात कितें कमी केलें? गुन्यांव, हेल्मेट आणि सीट बेल्ट ना केंद्र सरकाराचो दंड 1000 रुपया जाल्यार गुजरात सरकाराचो 500 रुपया. फायर ब्रिगेडीक वा एम्ब्युलन्सीक आडमेळी केंद्र सरकाराचो दंड 10,000 रुपया जाल्यार गुजरात सरकाराचो 1000 रुपया. दुचाकी वेल्यान तिगांनी बसप केंद्र सरकाराचो दंड 1000 रुपया जाल्यार गुजरात सरकाराचो 100 रुपया. चुकीचे दिकेन वाहन चलोवप केंद्र सरकाराचो दंड कोर्टात सेटलमेंट जाल्यार गुजरात सरकाराचो दंड त्याच वेळार दंड भरप. वाहन प्रदूषण विरयत आशिल्ल्याचो दाखलो केंद्र सरकाराचो दंड 10,000 रुपया जाल्यार गुजरात सरकाराचो दंड 3,000 रुपया. गुजरातात बदल करूंक नाशिल्ले नेम. गुन्यांव पियेवन वाहन चलोवप दंड 10,000 रुपया. 18 वर्सां परस कमी पिरायेच्या भुरग्यांचे ड्रायव्हिंग 25,000 रुपया. ट्रॅफिक सिग्नल तोडप 5,000 रुपया. मजगतीं केंद्र सरकारान पास केल्लो येरादारी वाहन कायदो गोंय सरकारान बेगोबेग चालीक लावचो अशें मगोबाचो मुखेली आनी आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान मागलां. केंद्र सरकारान तयार केल्लो येरादारी वाहन कायदो देशांतल्या 7 राज्यांनी बेगोबेग चालीक लायला. पूण गोंयचो मुख्यमंत्री मात रस्त्यावेल्या खड्ड्यांक लागून तो डिसेंबरा उपरांत चालीक लावंक सोदता. हो कायदो गोंयांत बेगोबेग चालीक लावचो अशें ढवळीकर मागता. I am not in a hurry to implement a central act. I think morally we are responsible. It is a collective responsibility. Looking at the pathetic condition of the roads with so many potholes everywhere, you literally cannot ride or drive.
as against such a situation, how can you punish your citizens for and call them violators of different traffic rules? It's not fair. So we will not think of implementing the new fines or the new rate of fines until we repair the road, which I expect to be over by November end or by December the latest. हायस्कूल कॉलेजींनी दुचाकी घेऊन वतल्या विद्यार्थ्यान अपघात केलो जाल्यार ताच्या पालकांक बंदखणीत उडोवप कितलें योग्य असो प्रश्न ढवळीकाराक विचारलो. पूण पालकांनी मुळातच भुरग्यांक गाडयो चलोवपाक दिवच्यो कित्याक असो परतो प्रश्न विचारतना ह्या कायद्याचें समर्थन केलें. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट इज अमेंडमेंट ऑफ ॲक्ट, जो ट्रान्सपोर्ट मोटर व्हेकल ॲक्ट आसा. हो ॲक्ट फाटल्या गव्हर्मेंटान मुखार केल्लो आनी त्या खातीरूच हांव पयलीं म्हणजे हांव एज अ मेंबर त्या वेळा वयलो ताजे बरोबर हांव ताजें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे आणि सगळ्या कॅबिनेट मिनिस्टरांचे अभिनंदन करता, लोकसभेच्या मेंबरांचे अभिनंदन करता आणि राज्यसभेच्या मेंबरांक अभिनंदन, कारण राज्यसभेक फाटल्या फावटी स्क्रिनींग कमिटीक गेल्ले आणि ह्या फावटी ते डायरेक्ट पास जाले आणि त्या खातीरूच भारतांतल्या 7 स्टेटींनी इमिजिएट हो ॲक्ट इम्प्लिमेंट करपाक हातांत घेतलो. पूण दुख्ख म्हाका अशें दिसलें की आमचो मुख्यमंत्री आनी जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तांणी सांगलें की डिसेंबरांत हो ॲक्ट करपाक जाय. जे सरकार भारतांत माननीय भारतीय जनता पक्ष नरेंद्र मोदीच्या सकयल आसा आनी तांणी हो ॲक्ट मोठो त्रास करून पास केला, तो इमिजिएट गोंयांत जावपाक जाय. पयलीं म्हणजे कायद्यांत अशें आसा की 18 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्याक मोटरसायकल काडून दिवची न्हय, हें आसा की ना. सो इज इट नॉट द मिस्टेक ऑफ द पेरंट्स, मे बी मदर और फादर, टू गिव मोटरसायकल और स्कूटर टू अ जुवेनल? एग्री जाता. वेर इज द क्वेश्चन नेक्स्ट कम्स. नेक्स्ट केन्ना जाता जेन्ना तुका गाडी दिता तेन्ना. येते म्हाका मान्य ना. म्हजे भुरगे आसा, म्हाका 2 भुरगे हांवें केन्नाच केलना. आय वॉज कॅपेबल. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि इर्शाद शेख.